सावंतवाडीच्या रोनापाल सोनुल्ले रानात 27 जुलयाक एक विदेशी बायल साखळेन बांधिल्ले अवस्थेत मेळिल्ली। सोनुल्लेचे काय राखणे गोरवा चरोवपाक रानात गेल्ले तेन्ना तांकां हे बायलेचो आवाज आयकूंक आयलो। उपरांत त्या राखण्यांनी हे विशीं पुलिसांक म्हायती दिली। उपरांत पुलिसांनी घडणूक सुवातेर वचून बायलेची बांधिल्ल्या साखळेंतल्यान सुटका केली। ते उपरांत ही बायल रोनापाल सोनुल्ले रानात कशी पावली हे विशीं पुलिसांनी सोद घेवपाक सुरू केलो। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर आणि तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। पुलिसांनी सुरवातेच्या तपासात ते बायलेक काय प्रश्न विचारले तेन्ना ललिता काई कुमार एस अशें हे बायलेचे नाव असून ती मूळ अमेरिकेची पण सध्या ती तामिळनाडूत रावताली अशी माहिती मेळ्ळी। तेन्ना ते बायलेन आपली ही अवस्था आपल्या घोवान केल्ल्याचे सांगले। सेगीत ती आपल्या घोवाचे नाव घेताली आणि तो तामिळनाडू रावता अशें तिने सांगिल्ले। हे बायलेच्या उजव्या पायाक साखळी घालून ती झाडाक लॉक केल्ली। 3 दीस उपाशी राविल्ल्यान ती बायल उलोवपाचे परिस्थितीत नाशिल्ली। तिने कागदाचेर इंग्लिश भाषेंतल्यान आपल्याचेर आपल्या घोवान अत्याचार करून घातकी वखदां दिली आणि रानात हाडून बांधिल्ल्याची माहिती दिली। उपरांत बांदा पोलिसांनी अमेरिके बायलेच्या घोवा आड गुन्हा दाखल केलो। ह्या प्रकरणाची दखल अमेरिकी दूतावासान घेतल्या उपरांत पुलिसांचो तपास आनीक खर जालो। तिच्या घोवाक सोदून काडपा खातीर पुलीस पंगड तामिळनाडू गेले, मात तिने दिल्लो पत्तो बनावट आसलो। ताका लागून पुलिसांक ते बायलेचेरूच दुबाव आयलो। उपरांत तिचो मोबायल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची तपासणी केली तेन्ना मुंबई ते गोय तिने एकटेनूच प्रवास केल्ल्याचे मुखार आयले। ते बायलेन मुंबई लागसारा विरार वाठारांतल्यान तंबू विकत घेतिल्लो। तिचे कडेन 31,000 रुपये सापडले। हे पुराय चौकशेत ते बायले स्किझोफ्रेनिया नावाचे मानसिक दुयेस आशिल्ल्याचे स्पष्ट झाले। मानसिक दुयेस आशिल्ले हे बायलेन पुलिसांची दिकाभूल करपाक आपल्या घोवाचे नाव घेतिल्ले आणि फट माहिती दिली। हे अमेरिकन बायलेन तिची भलायकी सुदारले उपरांत थंयचे वैजकीय अधिकाऱ्यांक साखळेन बांधून दवरिल्ले घडणुके विशीं एक अजाप करपासारखे सच सांगले। ताका लागून आता पुराय चित्र स्पष्ट जाला। आपण स्वतःच आपलो जीव सोपोवन उडोवपा खातीर मडुरा हांगा स्टेशनाचेर देवून त्या रानात गेली। आपलो व्हिसा सोंपिल्लो। तशेंच आपल्या सोयऱ्यांनी आपल्याक पयशे धाडप बंद केले। ताका लागून ह्यो सगळ्यो गजाली घडोवन हाडिल्ल्याचे तिने वचकी अधिकाऱ्यांक सांगले। उपरांत ही सगळी माहिती वचकी अधिकाऱ्यांनी पुलिसांक दिली। स्किझोफ्रेनिया म्हळ्यार कितें? स्किझोफ्रेनिया आशिल्ल्या मनशाची मती भ्रमात आसता। तो एका काल्पनिक संसारात जगता जातूंत ताका वेगवेगळी चित्रां दिसपाक लागता, विविध तरेचो आवाज आयकुपाक येता। हे दुयेस आशिल्ली व्यक्ती आपल्या भोवतणच्या लोकांचेर खूब दुबाव घेता। दरेकलो आपले आड कट रचता अशें ताका दिसता। स्किझोफ्रेनिया आशिल्ल्या मनशाक लक्षणांच्या स्वरूपात जायत्यो समस्या दिसपाक लागतात। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुक्यो आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करा।